आमी हांगा गार्बेज पीस कलेक्शन स्टार्ट करता. म्हणजे गार्बेज कलेक्शन फ्री म्हटल्यार आतां ट्युरिस्ट येता ते सगळे आमचे हांगासर तांबडे सुर्ला सगळे गार्बेज एरिया आमचे 12 उबेन बी सगळे कोयर सामको ऑफवर्ड जाता. त्याच्या खातीर आमी गार्बेज कलेक्शन करता. आमच्या पंचायतीन फंड्स तितले ना आमचे कलेक्शन करपाक आनी त्याच्या खातीर आमी आतां फंड्सा खातीर आमी ते गार्बेज कलेक्शन फीस घेवपाक लागले आनी त्या खातीर आमकां सगळ्यांनी सहकार्य करपाचें. आमच्या सगळ्या बॉडीन आमचे हे डिसिजन घेतलेले आसा. आमच्या भाऊनी आमकां ते सहकार्य केल्ले आसा. तुमी गार्बेज पीस कलेक्शन करपा खातीर दवरा, आपूण तुमकां पुलीस प्रोटेक्शनूय दिता तशेंच आमकां भाऊन आमकां तुमी फुडें वचा अशें सांगलां आनी आमी 12 उबीचे जे गार्बेज आसा ते कलेक्शन करतालीं आमी गार्बेज भितूंतल्यान आमच्या पंचायती मार्फत ते आमचे जायनासले म्हणून आमी हो गार्बेज कलेक्शन स्टार्ट केला. खूब वर्सां पयलींच्यान हो विशय चालू आसलो. आमी जेन्ना पयली पंचायत बॉडी येयली तेन्नाच्यान आमी हो विशय चालू दवरलो. ह्या विशयाची कल्पना जी आसा म्हणजे ह्या विशय कसो हाताळपाचो याची माहिती आमकां पयलीं आमदारान दिल्ली. सदां आमी वयताले आनी पयशे पावना अशें आमदारा कडेन रडटाले. आमदारान सांगलें थंय लाय मरे टॅक्स, तुका अधिकार आसा. म्हणून आमी एक फायल तयार केली त्याची आनी डायरेक्टराक परमिशनाक धाडली. ताजे नंतर ती फायल जवळ जवळ खूब वेळ थंय पडून उरली. हांव आनी आमदार आमचे एक दिसा सीएमा कडेन गेले आनी सीएमान डायरेक्टराक फोन केलो की खंयच्या क्लॉजा भितर ते बसता जाल्यार ताका तूं परमिशन दी अशें म्हणून परमिशन येवन जवळ जवळ आमकां 6 म्हयने जाले. आनी ताजे नंतर कशें करप कितें करप हेतून BDOचें मार्गदर्शन आनी अशें सगळें घेवन आमी आयज हो जो विशय आसा हो सुरू जाता. खरें म्हणजे आमची C कॅटेगरीची पंचायत आमचे कडेन येना. मदीं एकदां स्वच्छ भारत अभियान म्हणून एक 3-4 लाख सरकार धाडटाले. ह्या 4 वर्सांक ते बंद केल्या. त्यामुळे गार्बेज तांबडे सुर्लाची गार्बेज जाता ती गार्बेज इतली जाता की आमी आतां 2 ना काय 3 ना थंय रिक्षा धाडटा पूण ती आमच्या कंट्रोलान ना. ट्युरिस्टूच इतले येता. त्यामुळे ते स्वच्छ दवरचे आनी पंचायतीक त्या रेव्हेन्यूंतल्यान थंय स्वच्छ करपाक आमकां मेळचें असो हेतू आसा. म्हणजे खंयच्याच प्रकारे तितून कलेक्शन जे जातले ते परिसर स्वच्छ दवरपाक वापरतले. आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा तेणे खूब फावटी म्हणटा की आत्मनिर्भर जावचें म्हणून. तशी ह्या टॅक्सांतल्यान आमची पंचायत जर गार्बेज फ्री करपाक शकले आनी गार्बेजीचे आमी सगळें कलेक्शन करून आत्मनिर्भर जावपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मुख्यमंत्री आसा तेंचो एक कितें म्हणटा तो तेंचो एक उपक्रम आसा की आत्मनिर्भर पंचायती जावच्यो. तो उपक्रम साध्य जावपाक शकता. आमी थंय बोर्ड लायतले आता पूण तरी आसतना जरी ते पयशे घेवना जाल्यार ते थंय उडयतात. त्यामुळे ते आता त्यांनी ते कोणच कचरो घेवन वचना परत थंय उडयतात. त्यामुळे बोर्ड की बॉटल्स घेवन जाल्यार तुमी काउंट करतले. तेन्ना आमी एक हें करतले. आमची स्लीप आसा तेचेर ताका गाडी उगडून तेचे कडेन बियरीच्यो किंवा कसल्यो बाटल्यो कितल्यो आसा येतना तेणे ते हाडपाक जाय नाल्यार थंय उडोवपाक जायना अशी एक वेवस्था आमच्या तकलेन आसा. आतां ती कितपत इफेक्टीव जातली म्हाका खबर ना कारण ती गाडी उगडपाचो अधिकार आमकां आसा काय ना. तुमच्या बरोबर पोलीस आसा न्ही म्हणटा. पोलीस आसा. त्यामुळे कारण कितें आसा थंय इतलो कोवच्यो जाता की दुसऱ्या मनशाक पांयांक लागपाक शकता अशें सिच्युएशन आसा. म्हणजे जेन्ना पावसान तर आकांत लोक येता न्हांवपाक थंय आनी थंय मागीर एकदम घाण म्हणजे ते सिच्युएशन आमी म्हाका दिसता तुमकां दिल्ले हांवें एकदां चालू करत ज्या दिसा आमी ठराव घेतलो त्या दिसा. तो विषय खूब फाटी पर्यंत चलतालो 2 वर्सां पयलीं पूण तो साध्य जालो ना आमच्या पंचायती. आतां तो गडबडीन सगळो केल्लो आसा. बरी गोष्ट. तेन्ना हांगा ट्युरिस्ट येवन खूब बियरीच्यो बाटल्यो उडयता तेन्ना तेच येयले दिसा सांगता की त्यो कचरो भरून व्हरपाक सुद्दां खूब त्रास जाता लोकांक आनी कांयच ना तेजे ऑब्जेक्ट. आतां पुलीस बी हांगा पुलीस प्रोटेक्शन दवरतले. कचरो व्हरपाकूय आमी एक्स्ट्रा गाडयो लावपाच्यो आसा. तेन्ना हे फक्त 10 रुपया एका मनशा फाटल्यान दवरलेले आसा. तेन्ना ह्या माध्यमातून आमच्या पंचायतीक थोडे तरी इन्कम जातली ही आशा बाळगता. जे आमचे पंचायत बॉडीन जे आमचो निर्णय घेतला हो बऱ्याच दिसापासून चालू असलो. त्याच्या पयलीं पंचायत सेक्रेटरी तावडेन तांणी लावन दवरलेलो. उपरांत सुषमा कवळेकर तेंय काम करी. आतां आमचो संदीप हल्ल्याळे म्हणटा तो सेक्रेटरी आयला आनी हेज्या खाली तें बरें काम फास्ट केलें. तेणें रोखडे थरयलें आनी तें करून घेतलें. आतां आमी साफ करपाचें आनी गार्बेज घेवपाचें 20 रुपया पंचायती कडेन ना अशातलो भाग ना. पूण दिसांतल्यान एक 2000 लोक आयले आनी तेंच्यार 2000 बाटल्यो जर उडयल्यो त्यो काडप इतलें इजी ना आनी ताका भरपूर खर्च जाता आनी पंचायती कडेन तितले फंड ना. आनी ह्या गजाली कडेन आमची सदांच गोची जाताली. ग्रामसभेन जेन्ना ग्रामसभा जाताली तेन्ना सगळे लोक आमकां
धारेर धरताले आनी विचारताले तुमी साफसफाई कितें करता, बट त्या प्रमाणे आमी निरुत्तर ठरताले आनी आमकां ते त्रास जाताले. मागीर हेजेर आमी पर्याय काडलो की आमची एक तांबडी सुर्ला बरें पर्यटन स्थळ आसा, जेणे करून 20 रुपयांनी आमी तांकां बरी सर्वीस प्रोवायड करपाक शकतले.